पौष महिन्याच्या पंचमीक आमची जत्रोत्सव सुरू जाता। पयले दिसाक सकाळ फुडें आमचो जो वांगड आसता हांगा 12 वांगडी ताजो पयलो वांगडाचो मनीस येवन हांगा अभिषेक करता। रातीन आमचे पालखी जाता, ताजे नंतर आरती जाता आनी ताजे नंतर तीर्थप्रसाद जाता। दुसरे दिसाक म्हणजे पौष षष्टीक अंबारीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक वता। ती मिरवणूक जातकच मागीर परती आशिल्ली तशें आरत्यो प्रसाद हे सगळे वार्षिक प्रमाणे जाता हांगा। तशेंच तिसरे दिसाक फुलांचो रथ आसता। सो फुलांचो रथ हो पौष सप्तमीक येता आनी हो रथ हो आमचो खूब पयलो पारंपारीक रथ। तो पयलीं हो हाका अशी ओडपाक नाशिल्ली पद्दत, पयलीं ताका आमी खांद्यार घेवन नाचयताले। सो हो खूब आमचो पारंपारीक रथ हो आमी फाल्यार करता। एक 4 हो रथोत्सव जाता आनी ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता। ताजे नंतर जो रथ आसा तो विजय रथ हो पौष अष्टमीक जाता आनी तो रथ 11 सुमार आमी ओडटात। ताजे नंतर आशिल्ले त्या प्रमाणे आरती तीर्थप्रसाद जाता आनी जो आमचो महारथ आसा होय आमचो खूब पयलीं पारंपारीक रथ। होय आमी 1 जानेवारीक सकाळचे 6 आमी हो रथ ओडटा। ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता आनी जात्रेची समाप्ती ही आमचो जागोर जाता रातचो 1 तारखेर आनी ताजे नंतर आमची जात्रेची समाप्ती जाता। आता ह्या जात्रेक गोंयांतल्यानच न्हय तर जी शेजारची राज्य आसात, कर्नाटकांतले कारवार जिल्ल्यांतले तशेंच महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतले लोक खुबशे हांगा येतात, हजारांनी लोक हांगा येतात। सो लोकां खातीर जी व्यवस्था आसा म्हणजे पोलीस यंत्रणा 24 तास हांगा आमी दवरलेली आसा। तशेंच जात्रेक जो भेट घेवपा खातीर व्यवस्थीत जी अरेंजमेंट जावचो, रांगेन ते सगळे वचचे हाजे खातीर देवस्थाना तर्फे सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आमी केल्लो आसा। तशेंच खंय हांगा ह्या जात्रेक खूब हे येतात, स्टॉलां येतात, त्या स्टॉलांच्या संदर्भात कितें जर कागाळ घडली आनी कितें मुजुबी लागलो जाल्यार ताजे खातीर आमचे कडेन 24 तास हांगा फायर सर्वीस। तशेंच आमी PWDच्या मदतीन हांगा बायो टॉयलेट्सय प्रोवायड करतात जवळ जवळ 20, सो दॅट लोकांक हांगा कसलीच अडखळ जावची न्ही ताची आमी काळजी घेतात। तशेंच बाकीची डिपार्टमेंट्स वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी हांचे हांगा 24 तास ते आमकां सेवा पुरयतात। आनी लोकांक इतलेंच सांगचें की ही जी आमी सेवा पुरयल्ली आसा ताजो उपयोग करचो, ताजे सोडून आनी कितें हांगा दुसरे कडेन हें करचें न्ही। सपोज तुमगे कितें वस्त बिस्त कितें सांडली, कोणाली भुरग्याची कितें चेन ना जाल्यार कितें जाली जाल्यार भिवपाची गरज ना, पॅनीक जावपाची गरज ना। हांगा येवन तुमी आमचे जे 24 तास आमी जो पुलिसांची एक आउटपोस्ट तयार करतात थंय येवन तुमी रिपोर्ट करपाचे आनी त्या संदर्भात जे कितें आमच्यांनी मदत करपाक जाता ती आमी लोकांक करतलेच। तशेंच बाकीचे म्हणल्यार आमची देवळा संदर्भात सांगपा म्हणल्यार तुमकां सांगपाची गरज ना। हेय पोर्तुगीजांच्या आक्रमणांतल्यान वाचून उरिल्ले हिंदूंचे एक बरे पैकी व्हडले देवूळ, जे तुमकां खबर आसतलें की 1510 पोर्तुगीजांनी आदिलशाक हरयलो आनी ताजे नंतर गोंयांत ताणें एंट्री केली, पण सालसेतान ते खूब लेट आयले। 1540 सुमार ते सालसेतान आयले। अशें म्हणटात की आमची देवी जिचे मूळ स्थान कुंकळे आशिल्लें तळे भाटांत, ती एक आमच्या भक्ताच्या स्वप्नान आयली आनी तिणी सांगलें की हे जे आक्रमण जाल्लें आसा पोर्तुगीजाचें बाटाबाटीचें ताजे पासून आपल्याक वाचोवपाक जाय आनी ताका लागून आपल्याक एक सेफ जाग्यार तुमी व्हरात। आनी तिणी हें जें स्थान आसा तें निवडलें। हें जें स्थान आसा हें आमकां फातर्पेच्या देसायांनी हो जो जागा आमकां दिल्लो, ताजे खातीर आमी जात्रेच्या पयले दिसाक ज्या घराण्यान आमकां हें दिल्ली जागा त्या घराण्याच्या मनशाक, तेच्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक आमी हांगा जात्रेच्या पयले दीस हाडून आमी ताजो मोठो भोवमान करतात। आनी ताजे नंतर ही जी तुमकां आतां वास्तू दिसता ती वास्तू 1984 आमी बांदली आर्किटेक्ट कमलाकर सादलेच्या मार्गदर्शना खाला। आनी हो जो दीपस्तंभ आसा तोय आमचो एक भारता भितरलो मोठ्यांत सगळ्यात व्हडलो दीपस्तंभ। ही आमची देवळा बद्दलची माहिती। आनी तशेंच हांव तुमचे कडेन मागता की आमची ह्या जात्रे संदर्भात जी आमची आतां 27 तारखेर सुरू जातली डिसेंबराक, 27, 28, 29, 30, 31 आनी 1 तारखेर सकाळ फुडें महारथ आनी ताजे नंतर रातीन जागरोत्सव जावन ती समाप्त जातली। ताजे नंतर आमी 2 ते 6 तारीख म्हणल्यार आमची जी लोकांनी जे दागिने, जे कपडे देवीक अर्पण केले आसा ती मामलेदाराच्या उपस्थितीन आमी ताजी पावणी करतात। सो ती पावणेकय लोकांनी उपस्थित रावन ह्या लिलावान भाग घेवचो हेंय आवाहन आमी ह्या पत्रकार परिशदे मार्फत करतात।